प्रेज लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका समियां जिसो अगलाब तुका समियां जिसो अरदान तुका समियां जिसो हरसितावन तुका समियां जिसो हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें काम कशें चलता म्हणून थोडो आमी नियाळ करया प्रेज लॉर्ड त्यात तुमकां कळटा तुमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा कसो काम करना सागी म्हणून प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आमकां हांगा स्त्रियो चड आसात देखून स्त्री हांगा प्रत्येक जावन एक उतार म्हाका एक बरचे दिसा राती जायते देव उगडापें करता ह्या त्या स्त्रियां विशय प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून आज तुमी कितलीं जाणां हांगा आसात सुनो सुनो प्रेज लॉर्ड ओके ससूमाय आनी सुनो असतात न्ही सून म्हणटात न्ही ओके ओके सून जायचे गे रूत आ बरी रूत आनी ससूमाय नहोमी प्रेज लॉर्ड हागे एक मोहबांत एक कुठ आमची येता पळय बेतलेमांत हे पडले कितें दोगां पुता समय जियेत आसतना ताका बेतलेमांत एक मनीस जियेत आसतना थंय मस्त प्रॉब्लेम आयले प्रेज लॉर्ड आनी थंय म्हणटा दुखोळ पडलो म्हणटा प्रेज लॉर्ड दुखोवन पडल्या वेळार ते घोव बायल आनी दोगां भुरगीं तीन बेतलेमांत मोहाबाग येतात प्रेज लॉर्ड दुखोळ पडतना पयलें तशें न्ही एका गांवांत पळया इजिप्ताक पुरा खंयचो जेरुसलेमचो लोकय आयलो इजिप्ताक आयलो प्रेज लॉर्ड दुखोळ पडल्या वेळार थंय कोण आसलो जुजे आसलो जुजेन पयल्यांत तयारी ताका केल्ली आनी देवान ताका जुजेक कशें पुरा त्या जाकोबाच्या पुताक कशें ताका विकलो कशें पुट्ट बायन काडलें थंयतून काडलो कशें परव्याक विकलें कसो त्या गांवाक गेलो आनी थंय कशें देवान ताका विसलो कशें देवान ताका राखलें थंय हर एक पटी हर एक अध्यायान तुमकां वाचूंक मेळटा जुजे सवेन देव आसलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांगा पळया ही वता आसतना बेतलेमाची एफ्राती मोआबाच्या देशांत ती वस्ती करून आसतना नवोमी सोपती एलिमेलेक मरण पावलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया मागीर ती दोगां पुतां सांगता मोहाबांत रावूंक गेली सवय रावली ते मोहाबी स्त्रिये कडेन लग्न जालें तो मोहाबी ही ते आक्रिस्तांव लोक प्रेज लॉर्ड अनबवर्ती लोक प्रेज लॉर्ड पूण थंय गेल्ले जाल्यार पुतांक प्राय जाली काजार करचें पडलें मोहबा सांगता मोहबाच्या स्त्रिया सांगता आवयन तांकां काजार केलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी एकल्याचें नांव किलियोन आनी एकल्याचें नांव महालोन प्रेज लॉर्ड हे दोग जाण पूत पळया महालोन आनी किलियोन दोगी काजार जावन एक 10 वर्सां भितर दोगी मरण पावले प्रेज लॉर्ड आतां तांच्यो बायलो दोगांचे एकल्याचें नांव ऑर्फा आनी एकल्याचें नांव रूथ वासा बारीक सब्जेक्ट बरो सब्जेक्ट प्रेज लॉर्ड हालेलुया हर एका स्त्री आनी वासीचे जाल्लो सब्जेक्ट त्या वेळा तुमकां कळटा तुमी कशें तुमच्या कुटुंबांत तुमी जियेजे कशें तुमी चलजे सगळे संगती हांगा आसात प्रेज लॉर्ड हालेलुया मागीर नहोमी म्हणटा ऑर्फाक आनी रुथाक सांगता तुमी आतां तरणाटी आसात तुमी तुमच्या गांवाक वचा कित्याक म्हळ्यार थंय दुखोळ एंड जालो बेतलेमांत नहोमी पाटी आपल्या घराक वचूंक बैसरली ते जाल्यार ह्या सुनाक सांगता तुमी पाटी तुमच्या गांवाक वचा आनी तुमी दुसरें लग्न जाया कित्याक तुमी तरणाटी प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी मस्त समजले समजून सुरू दोगांय आयकनात पूण मागीर लास्टाक आयकून ऑर्फा पाटी ताच्या गांवाक येता प्रेज लॉर्ड आनी रूथ ससूमाय सांगता रावता प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी रुथाक नहोमी म्हणटा तूं कित्याक रावते आनी म्हाका आनी एक पूत जावं चारना कित्याक म्हजो घोव मेला आनी एक हांव काजार जावन एक भुरगें जायत जाल्यार तें भुरगें ल्हान आसतलें ताचे कडेन काजार जावंक जायना देखून तुजी तरणाटपणाची प्राय तूं दुसरें काजार जा तूं मस्त प्रयत्न करता तिका समजोवंक प्रेज लॉर्ड पूण नहोमी एक उतार सांगता पूण नहोमीक सून एक उतार सांगता रूथ अशें सांगता तूं खंय येताय थंय हांव येता प्रेज लॉर्ड हालेलुया तूं खंय रावताय थंय हांव रावता तुजो देव म्हजो देव तुजो लोक म्हजो लोक प्रेज लॉर्ड ताचे उपरांत नहोमीक उलोवंक उतारत ना आनी ती आनी रूथ सांगता मेळून बेतलेमाक पाटी येतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया पवित्र आत्मा कसो काम करता पळया त्या रुथाच्या जिणयेन प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी थंय एक राया सारको मनीस आसलो बहज म्हणलो
आनी ताका जायते शेतां आसलीं आनी हांकां रुताक प्रत्येक जावन नहोमी ताच्या गाद्यांत ते लुवोन जाल्या उपरांत थोडे कणश्यो पडटात त्यो कोणेंय हिंसून काडये. प्रेज द लॉर्ड. आतांच्या काळार जायना हिंसूंक, त्या काळार हिंसूंक सोडटाली दुबळ्यांक. कोण आसली दुबळी ते उरले कणशी विंसून काडटाले. आनी एक दीस रूत वेता आनी त्यो कणश्यो पुरा विंसून काडून एक व्हडली गोणी करून आपल्या आवयक सरसीन व्हरता. आळे म्हाका इतलें आज मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. ही पळोवन बोअज तेज्या कामागारांक सुपरवायझरा विचारता ती कोण स्त्री, ती थंय आयिल्ली ती स्त्री जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोहाबातावन आमकां हांगा आयिल्ली स्त्री जावन आसा. ती नहोमीची सून. नहोमी म्हणटना बोअजाक उडास येता, ती ताची कजन. प्रेज द लॉर्ड. तेजी कुटुंबांतले ती. प्रेज द लॉर्ड. देखून त्या कामागारांक म्हणटा तो बोअज म्हणटा, आळे फाल्यां ती स्त्री आयल्यार तुमी लुवणी करता आसतना चड कणश्यो सकयल घाला. प्रेज द लॉर्ड. ती चड व्हरून दी. आजकाल अशें सांगचो मनीस कोणी आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड. तुमी चड कातन सकयल घाला, ती जाय तितली व्हरून दी. प्रेज द लॉर्ड. तिका आडय नाकात. आनी खंयच्याय रितीन तुमी काम करतना मोदे हे जाल्यार तांकां आडय नाका. तुमचे कडेन कितें कांशवान तुमकां हांव दिता तांकां तिकाय दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी थंय तांचें जिवीत सुरू जाता. आनी एक दीस नहोमी रुताक बरें करून वस्तूर न्हेसोवन बोअज मुखार व्हरता आनी बोअज ताका पळोवन, आळे ये तुजे कजन काही काजार करायचे. देखून तो सगळ्या गांवच्या लोकांक आपयता, ह्या स्त्रिये कडेन कोणी काजार जावंक रेडी आसा की म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पूण ताजे कडेन कोणी काजार जावंक रेडी आसना. देखून आज तावन तर ह्या स्त्रिये कडेन हांव काजार जाता म्हणून बोअज ताचे कडेन लग्न जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक रायाच्या रावळेराक वचून भोंवता रूत. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याचें काम पळया तांच्या जिवितांत. कित्याक सांगता म्हळ्यार एक काणी न्ही, हे निजगडीत पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. रुताच्या ग्रंथांत तुमी वाचा जाय जाल्यार 409 पेजीर थंय तावन स्टार्ट जाता रुताची काणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी बोअज ताका बरें करून पळयता, नहोमीक बरें करून पळयता, सगळें कुटाम बांदून हाडटा आनी बोअजाक ओबेद म्हणलो पूत जल्मता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी ओबेदाक जेस्से जल्मता, जेस्सेक दावीद जल्मता. क्रिस्ताची संतत स्टार्ट जाता त्या रुतांतावन. प्रेज द लॉर्ड. रूत इज द मेन. पवित्र काम पळया. एक अनुभवची स्त्री एक ह्या कुटुंबाक हाडून नहोमीक सासूमाय करून त्या सासूमाय तावन त्या सुनेक कितलें बरें दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून सगळें देखून आज तुमी कोण आसात पळय, तुमी हर एक स्त्रियो रुता बरी जायचे, नहोमी बरी जायचे, त्या जाल्यार मात्र तुमी तुमच्या कुटुंब बचाव करूंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 दुसरी स्त्री आसा जुडीत. प्रेज द लॉर्ड. जुडीत असो ग्रंथ तुमी वाचा. हांव मस्तपटी वाचता. म्हाका बार लायक तीन सब्जेक्ट बरें. रूत, एस्तेर आनी जुडीत. प्रेज द लॉर्ड. जुडीत एक रावळेरांत जियेतली एक राणी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण अन्यायाचे नीती करत तिका आपल्या कुशलकाय कुडीच्या कुशलकायक उपयोग करून पळयतात. पूण ती ताका सारकी जावन जाप दिता आनी ती थंय पळापळ घेता आनी ते नीती करता. ताचे वयर गुलाम घडे ताचे दुसरे चले ताचे ते आसले म्हणून तांकां तांचे वयर अपराध मांडटात आनी ताका पाशेक व्हरतात. सुजान्ना म्हणल्यार त्या राणयेक. प्रेज द लॉर्ड. पाशेक व्हरता आसतना दानियल म्हणलो न्हिदून पडलेलो एकलो आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंय पवित्र पुस्तक सांगता, देव सांगता, दानियेला थंय आसलेल्या आत्म्याक जेजून देवान जागयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दानियेला थंय आसलेल्या आत्म्याक जागयलें. आज आमचे थंय आसलेल्या आत्म्याक जागयचें. प्रेज द लॉर्ड. जागयल्यार मात्र आमी बरीं कामां करूंक शकता, नाजाल्यार आमच्यान ती बरीं कामां करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. बरीं कामां करतना ऑपोजिशन मस्त आसा, तुमचे विरोध उलयतले मस्त आसात, काम करतले मस्त आसात, पूण कांयच भियेचें म्हणना. जैत जोडचें आमींत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हणून दानियल उठता आनी वचून तांकां नीत करून दिता. त्या निती करता दोगांयक फाशी दिता आनी सुजानाक फाशीच्या खांब्यात हांव राखून व्हरता. एक तिणें केल्लें मागणें पळयात. एक बारीक सोबीत मागणें आसा सुजानाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमच्या कुटुंबांत हर एका स्त्री आनी आज सुजाना जावची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड.
मागण्या वरवीं आमचे कुटुंब आमी बचाव करीचे. मागण्या वरवीं आमी सांगल्यार ताका ताका तें सांगलें, हाका सांगलें तूं तशें कर अशें कर सांगल्यार कोणी आजकाल आयकनात. पूण देवाक आयकोसो टायम आसता न्ही, तो टायम येताना तुमी जर मागणें करता जाल्यार, तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमी मागणें उबारता जाल्यार, खंयचे तुमच्या मागण्या खातीर तुमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्यांक जेजू परिवर्तन कर तुमच्या मुखार हाडटलो आनी तुमी तें पळयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक स्त्री जावन आसा, ती जावन आसा एस्तेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोर्देकायन भुरगिनांतल्या वेळार पुसकें काण गेल्लें तें भुरगें एस्तेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी पुरा वाचल्या आसतले, वाचल्यात गे? हय वाचता. कळीत आसा गे पुरा एस्तेर कशें जियेलें. प्रेज द लॉर्ड. एक फावटी वाचल्यार आमच्या मतींत उरना, पूण ह्यो पुरा आमकां मतींत उरचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ती इज्रायलाची चली जावन आसली आनी इज्रायल परसा सगळें नाश करूंक पळयता. त्या आमान म्हणल्या मनीस भिरांकूळ आसता मनीस, आनी तो आपलें जिवीत खोटेपणान जियेता आनी रायांक बरें करता. इज्रायल परचेक जिवेशी मारूंक पदवी काण घेवन रायाची मोर मारून ते सगळें पब्लिसिटी करता. हें पुरा मोर्देकाय आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एस्तेराक मुखार धाडटा. ते पवित्र आत्म्याचें काम पळय आतां. एस्तेराक यूज करता पवित्र आत्मा कसो इज्रायल परचेक बचाव करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रायाक आनी ताच्या राणयेक प्रॉब्लेम जावन ते राणयेक तो पयस करता, सोडटा. त्या जाग्यार दुसऱ्या राणयेक तो विसरून काडचे म्हणून लोकांची ओपिनियन आसता आनी ते दळा जायत्या स्त्रियांक मुखार व्हरता. तातूंत मोर्देकाय एस्तेराक धाडटा आनी एस्तेराक सिलेक्ट जाता. तांकां तितल्यान ते ट्रेनिंग जाल्या उपरांत, तितल्यान ताचे जे ब्युटिशनाची कामां पुराय जाल्या, तितले सोबीत जाल्या उपरांत राया मुखार त्या स्त्रियांक व्हरता आसतना राय एस्तेराक विसरून काडटा राणी जावन. प्रेज द लॉर्ड. जर तिचे थंय पवित्र आत्मा नातुरलो जाल्यार, पवित्र आत्म्यान तिच्या मुखामळ तितले परजळीत करनातले जाल्यार राय ताका विसरून काडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण राय ताका विसरून काडटा आनी थंयतावन सुरू जाता ह्या सगळ्या इज्रायल परचेक राखून व्हरच्या खातीर. कोण तो आमान मोर्देकायक फाशी दिवच्या खातीर एक खांबो रचता आनी त्या खांब्यांत एक दीस मगाच्या भवानी भयणी हामानाक आनी रायाक व्हरतें जेवण करून राणी तांकां आपयता. एक फावटी आपयता, दुसरे दीस आपयता, दुसरे दीस ओल्यो पुरो संगती रायाक सांगता. आनी हें करतालो कोण? थंयत राया सांगतात बसोनच्या हामाना दाखयता. ताणें आनंत पुरा केल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ताणें मोर्देकायक जिशी मारूंक खांबोय रेडी केला आनी राय म्हणटा त्याच खांब्याक हाका वचून फाशी दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ताच्या बायलेक ताच्या भुरग्यांक सगळ्यांक फाशी दिया आनी सगळे इज्रायल परचेक बचाव करा. पाटी हाडा. एका स्त्रिये वरवीं सगळी इज्रायल परसा बचाव जाता. आज तुझे वरवीं तुजें कुटुंब बचाव जायचे. प्रेज द लॉर्ड. तुवें जायचे त्या एस्तेर तुजे कुटुंब बचाव करचे. हर एक संगत देवान एक स्त्रियेक दिवन गेल्या. ती जावन आसा स्त्री. तूं जावंक पुरो, तूं जावंक पुरो, तूं जावंक पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजें कुटुंब खंयच्याय परिस्थितीर आसूं दी, आज पवित्र आत्मा तुका यूज करता आनी यूज करून तुजें कुटुंब कशें बचाव करचें गी म्हणून तुका आयडिया दिवन, तुका मागण्यान दवरून, तुका करून एका स्त्रिये वरवीं सगळें कुटुंब बचाव करियेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून ह्यो संगती एक 3 चॅप्टर म्हाका एक हांवें सुरू केल्यार ते सगळें मुग्धले शिवाय हांव एंड करना. 3 सब्जेक्ट बरें करून वाचूंक प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो बीत वाचा. तो बीत आमी हर एकल्यानी तो बीत आनी तो बी जावंक आसा, सारा जावंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी तो बिताचे 10 उपदेश आसात, तातूंत तुमकां मेळटात. बरें करून वाचूंक प्रयत्न करया. ते जाल्यार आमची कुटुंबां आमकां आड घालूंक, हे आमच्या कुटुंबाक नाश करूंक खंयच्याच सैतानाची पदवी तुज्या मुखार रावोंक शकची ना. कित्याक तूं देवाचें भुरगें जावन तूं जियेतना तुका हात बोट लावंक ताका पदवी ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून आज आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा कशें काम करता पळया. माथ्या वचो वांदेल 17 अध्याय 2 वाक्य. देवाचें उदार आज आमी आयकुया. त्या 3 स्त्रियेची ल्हान ल्हान मोठ्यान तुमकां परिचय करून दिली. तितल्यान तुमकां करेक्ट जाय जाल्यार तें बायबल वाचा. कित्याक म्हळ्यार एक रूत असो अध्याय वाचतानाच सादारण एक 5 दिसांची रितीर दिवयेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें काल तुमकां 2-3 मिनटांनी सांगलें. मस्त संगती आसा, तुमी वाचा घरा वचून. 3 चॅप्टर आज जावन पूर्व बुधवारा येवच्या पयले हे 3 सब्जेक्ट बरें करून वाचून काबार कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी माथ्या वचो वांजेल सांगता पळया
17वा अध्याय दुसरे वाक्य सेकंड 17:2 मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 2 पळया देवाचें उतर आज आमी वाचया हे आमी पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत कशें काम करता पळया थंय ताच्या मुखार तो रुपांतर जालो ताच्या मुखामळ आनी ताच्या वस्तू उजवाडा बरी दवेंस जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र आत्मो ताचेर आयिल्लो पवित्र आत्मो ताच्या संगत आसुल्लो देखून तो पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तो रुपांतर जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी हर एकल्यानी ददल्यांनी जावं दी स्त्रियांनी जावं दी आमच्या जिवितांत रुपांतर जावचें गरज आसा प्रेज द लॉर्ड आमी रुपांतर जाताना आदले मनीस जावन आमी उरना नवे मनीस जावन आमी जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जावंक पुरो आदलें जिवीत कसलें आसूंक पुरो खंयचेंय खोटेपण आसूंक पुरो कली पातकां आसूंक पुरो जेन्ना तुज्या जिवितांत तूं जेजू बरी रुपांतर जाताय नवीन जिवीत जियेताय ते दाळा तुज्या जिवितांत आदलें कितेंच आसना नव्यो संगती तुमच्या जिवितांत ॲड करता येता देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमी हर एक दीस म्हाका दिता मिसाक येतात न्ही तुमी कुमगारकान घेतात न्ही तेन्ना तूं रुपांतर न्ही ताचें वर्तें केलें आसा प्रेज द लॉर्ड जेजू तर तुमच्या काळजांत येना गे तें रुपांतर जालें न्ही आमचें आनी ताच्या वर्तें दुसरें कितें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी हर एकल्यानी पवित्र आत्म्यातय रुपांतर जावंक आसा प्रेज द लॉर्ड मार्कस एवांजेल सांगता 9 अध्याय 3 वाक्य मार्क चॅप्टर 9 वर्स 3 मार्कस एवांजेल 9 अध्याय 3 वाक्य तो तांकां अशें सांगी लागलो वाटेक म्हूण न्हू कांयच वरी नाकात दांडो पोतें बुती दुडू खंयचेंय नाका बदलूंक म्हळ्यार गॅरंटी आसा देव सगळें दिता न्ही तुका प्रेज द लॉर्ड तेचो मतलब कितलें हांव तुमचें सांगता आसा तुमच्या हर एका गरजांनी हांव पावता ते परत तुमकां गरजत ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा आसलें जिवीत भावार्थान जियोवचें जिवीत आस्तपतीक जमोन जियोवचें न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आस्तपक जमयल्यार आसल्यार तें पवित्र आत्म्या मार्फत आमी उपयोग केल्यार तें देवाक मानवता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणेंय गरीब जावन दुबळो जावन आसता जें देवाचें येवजनेंत न्ही जेजू गरीब जाला जाल्यार आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड आत्मीक तरांनी ग्रेस्त करता आमकां आनी संवसारी रुपांत आमकां तो ग्रेस्त करता आनी आमच्या जिवितांत कितें जाय तें सगळें तो दिता देखून तो आपोस्तलांक म्हणटा तें व्हरनाका हें व्हरनाका कांय व्हरनाका हांव तुजे सांगता आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत टेन्शन करिना फाल्यां कालें करचें म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया टेन्शन कांय करना कित्याक फाल्यां कितें जाय देव सगळें तुका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून पळया जो असो वांजेल 7 अध्याय 3 आनी 8 वाक्य सांगता जेजू कशें पवित्र आत्म्यान काम करतालो म्हणून त्या पवित्र आत्म्या विशयी इल्लीशी वळख आमकां करून दिता जॉन चॅप्टर 7 वर्स 38 पळया पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा हाच्या काळजांतावन वळत्या उदकाच्यो झरी कोण पवित्र आत्मो न्ही प्रेज द लॉर्ड वळत्या उदकाच्यो झरी पवित्र आत्मो जेजूचेर आमी भावार्थ दवरल्यार जेजूचेर आनी विश्वास दवरून आमी जियेता जाल्यार आमच्या काळजांतावन वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो तेन्ना आमचे तावन पळया एनॉयंटींग दुसऱ्यांक पाशार जातलें हर एकल्यांक एनॉयंटींग मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर जेजून हो पवित्र आत्मा आमकां दिनातलो जाल्यार आमकां मेळटो आसलो मेळनातलो प्रेज द लॉर्ड देखून आमी आमच्या मार्फत आमकां एक जेजू एक चॅनल जावन उपयोग करता आसतना आमच्या मार्फत तें एनॉयंटींग देव हेरांक दिवंक आशेता प्रेज द लॉर्ड आनी तो पवित्र आत्मा व्हडीक तरां वळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 11 माथ्या वचो वांजेल 3 अध्याय 11 वाक्य आमकां सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 11 देवाचें उतार आमी आयकुया देवा तें तुमच्या पार्टी परतणेचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हज्या फाटल्यान एकलो येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट ताच्या पांयांच्यो वानो व्हांवंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्थान दितलो प्रेज द लॉर्ड तर आमी कान गेल्ले पवित्र स्थान कसलें पवित्र आत्म्याचें आनी उदकाचें आनी उज्याचें पवित्र स्थान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
थोडे पळया उदकान पवित्र स्थान काण घेतात उदकांत पडले बरीच असतात पूण उज्यान पवित्र स्थान काण घेचे दोन टायपाचें पवित्र स्थान आमकां देवान दिलां प्रेज द लॉर्ड एक उदकाचें आनी एक उज्याचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उदक म्हळ्यार देवाचें उतर प्रेज द लॉर्ड आमकां देवाचें उतर आमकां कळी जाय स्टडी करचें जायते देवाचें उतर वासीचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जोशुवाक सांगता पळय सरस्वर देव हे नियमशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर आनी तातूंत कितें बरयलां तुवें सत्रायण फळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तुज्या सोर कामांनी तूं सुफळ जातलोय प्रेज द लॉर्ड तर आमच्या हर एका कामांनी आमी सुफळ जायचे जाल्यार हें बायबल आमी आमच्या वंटाचेर दवरचें आनी तूं बरयलां की तें सत्रायण आमी शिकचें आनी तें पाळूंक शिकचें प्रेज द लॉर्ड तेन्ना आमच्या हर एका कामांनी आमी जैत जोडटले आमकां जैत मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 11 माथेवस वांजेल 11वा अध्याय 11वें वाक्य अशें आमकां सांगता मॅथ्यू 11:11 सतीच हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्थान दातार जो हांव प्रास व्हरतो दुसरो ना तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलो सयत ताचे पाद ही समजोंक बारीक आसता न्हय प्रेज द लॉर्ड जो हांव बावतिस्ता वरगी व्हरतो ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मल्यांत दुसरो ना प्रेज द लॉर्ड पूण ह्या संवसारांत कोण कनिश्ट आसा तोय ताच्याकी व्हरतो म्हळ्यार आमी भावार्थ दवरून जियेता जाल्यार ताचे समय आमी जियेता जाल्यार ताचे सांगात आसता जाल्यार देवा कडेन आमी कनेक्ट जावं आसा जाल्यार आमी व्हरतेस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून हर एकल्याच्या जिवितांत एक एनॉयंटींग म्हूण आसा प्रेज द लॉर्ड तुम्ही पळया तुमचे अभिषेक कोणाचे एक प्रवादेचे एनॉयंटींग आसता चड जावन त्या प्रवादेचें नांव तुमकां आदीं दिल्लें आसा प्रेज द लॉर्ड तुमच्या कितें नांव आसा तसो अर्थ करून काण घे अर्थ कितें म्हूण समजून काण घेया ते जाल्यार कळटा तुमी कोणाचे खंयच्या प्रवादेचे अभिषेक आसा एनॉयंटींग आसा की म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एकल्यांक देवान एक एनॉयंटींग दिलां देखून आमकां अशें सांगता रायांचें पुस्तक दुसरें पुस्तक 2 King chapter 4 verse 29 2 King chapter 4 verse 29 कशें आदी जाल्यार पवित्र आत्मा मनशाक उपयोग करतलो कशें तो जियेतालो पळया रायांचें पुस्तक दुसरें पुस्तक 4 अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 29 verses 29 4:29 एलिशान गेहजीक म्हळें तुजें कमर बांद आनी म्हजी बेतकाटी तुजे समय घे आनी धांव आनी तुका वाटेर कोणी प्रणाम करीत जाल्यार ताका जाप दिनाका तुजी बेतकाटी भुरग्यांचेर दवर प्रेज द लॉर्ड एक भुरगो मरण पावला न्ही त्या भुरग्यांक जिवंत करूंक एलिशा सोवो सीस गेहजी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक एलिया प्रवादी आसा एलिया प्रवादीचो सीस एलिशा एलिशाचो सीस गेहजी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी कैसे मोइजेक बेतकाटी दिल्ली हाचे कडेन काले आहली बेतकाटी प्रेज द लॉर्ड ती बेतकाटी कोणाक दिता सिसाक दिता आनी धांव वचून बेतकाटी त्या भुरग्याचेर दवरले बरा भुरगो जिवन जाता प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्म्याचें काम पळया आदी पोरण्या सल्ल्यांत देव एलियाच्या प्रवादीचे व्हडलो प्रवादी दुसरो ना म्हणटात तसले पुरो अजपांनी अद्भुतां केल्यात 8 महा अद्भुतां पवित्र पुस्तकांत आसात एलियान केल्ली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एलिशा ताचो सीस ताणें 16 महान अद्भुतां केल्लीं बायबलांत आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गुरून कितली केली 8 सिसान कितली केली 16 तर गॅसीन कितल्या गरजे आसली 32 म्हणून गरजे आसले न्ही प्रेज द लॉर्ड पूण गेहजी पयशांच्या फाटल्यान पडलो ताणें पुरा होगडायलें आनी तोच तो नाश जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देव आमकां हर एक देणी दिता पवित्र आत्म्या मार्फत ती देणी आमी बऱ्याक उपयोग करूंक देवान आमकां दिल्ली जावन आसा प्रेज द लॉर्ड एखाद्या आमी गॅस बरी जाल्या जाल्यार आमचे देणय देव काडटा आमकांय काडटा देवाक आमची गरज ना दुसऱ्याक आनी एकल्याक आमच्या स्थानार हाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव ताका पाटी मुखार पळयना
प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां दिल्ली देणी बरी करून उपयोग करीचे. प्रेज द लॉर्ड. जावंक परत तुमकां एक इंटरसेशन करचे देणे आसा ते बरें करून उपयोग करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जावंक पुरो तुजो भाऊ तुजी बहीण कितें वायटार आसा, या तुजो घोव खंय पियोण्यांत आसा, या तुजे पूत कितें ड्रग्स आसा जाल्यार तुवें मागचें ताचे खातीर दिसान दीस देवाची काकूळत एक अर्दो घंटो म्हणून ताचे खातीर मागचें. काकूळ देवाची काकूळत मागचें. ह्या म्हज्या पुताची काकूळत कर, ह्या म्हज्या घोवाची काकूळत कर, ह्या म्हज्या बायलेची काकूळत कर. मागा 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 आनी गिफ्ट ऑफ टंग यूज करा. नाजाल्यार तुमकां तेंय मागोवंक जायना. गिफ्ट ऑफ ना जाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग ना जाल्यार काकूळत तेर्स करा. थोड्याच म्हयन्यांनी थोड्याच वर्सां भितर तो मनीस परिवर्तन जाल्लो तुमकां देव दाखोवन दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून काकूळत मागाचे, काकूळत मागाचे. ह्या वेळार काकूळत मात्र चलता. प्रेज द लॉर्ड. आदले फावटी एक इंटरसेशन आमी करूंक 12 घंटेचें इंटरसेशन करूंक आमी प्लॅन केल्लें. आमच्या देसी आमच्या 14 डायसीस खातीर. कर्नाटकान 14 डायसीस आसा. त्या 14 डायसीस खातीर आमी मागोवंक प्लॅन केल्लें. पूण मागता आसतना समी मागता दुसरो खंयचोय तेर्स करनात. काकूळत मागा, काकूळतीचो तेर्स. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी तें इंटेन्शन घालतना सकयल घाल्लें ओन्ली मर्सी रोजरी. प्रेज द लॉर्ड. जेजून दिल्लो संदेश, जेजून सांगलें ह्या देसाचे खातीर जेजूची काकूळत मागा. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें कांय म्हाका ना, देवाची काकूळत मागा, हांव सगळें राखतलो, सांबाळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ताच्या आदल्या म्हयन्यांत आमी भारता खातीर मागल्लें, भारता खातीर मागल्लें. देखून आमकां हर एक देव तुमकां गायड करता कोणा खातीर मागाचें की म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी खंय पयन करतना आयकला कोणी मार्गार येतलो दाखयत ह्या मनशा खातीर माग, इमिडिएट स्टार्ट करता ताचे खातीर मागणें केलें. तो मनीस परिवर्तन जाल्लो तुमकां मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक फावटी आमकां आयना आमचे ते खातीर आमी उलोवन उलयनाकात बेश्टेन तरी. टायम वेस्ट करनाकात. उलयल्लें पुरो बंद करा, मागचें सुरू करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मिडिया तावन डिस्कनेक्ट जाया. सगळें डिस्कनेक्ट काड तें पुरा. नाका खंयचीय गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमचे काले विशींग फोटो घाल आनी कांय जायना. थोडीं तुमकां कालें की एप्रिसिएशन करतलीं, थोडीं तुमकां स्टार दितलीं आनी कालें दितलीं. पूण आमकां देवान स्टार दिजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून पवित्र आत्म्या मारिफात कशें काम करचें. माथ्यो वचो वांजेल 10 अध्याय पयलें वाक्य आनी दुसरें वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 1 and 2. देवाचें उतर पळया. क्लियर सांगता. जेजू एक अधिकार दिता पळया आपल्या शिसांक. 12 जाणां शिसांक तो अधिकार दिता आनी म्हणटा तांकां विसरून काडटा. आनी म्हणटा उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयल्या आनी देंवसार धांवडावचो आनी सर्व रोग पिड्याशिरा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. प्रेज द लॉर्ड. ह्या 12 धर्मदूतांचें नांवांय आमकां नाका, तें गरज ना. आतां ते येनात. प्रेज द लॉर्ड. आतां कोणात? तुमी न्ही. तुमकां आज आपयलां जाल्यार आज हो अधिकार तुमकां प्रत्येकल्याक दिता. तुमी यूज करूंक तयार आसल्यार मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज तुमकां आपोवन पळया. आज पयलें देंवसार धांवडसो. देंवसार पळयतना तुमची धांवूंक न्ही, देंवसाराक धांवडावंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी सर्व रोग खंयचेय जावं दी ते रोग आनी पिड्या आशिल्ल्या गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. पावर दिलो, सकत दिली. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅದೇ ಆದ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पयलें सकत दिली, मागीर अधिकार दिलो. प्रेज द लॉर्ड. थोडे कोंकणीन ट्रान्सलेशन थोडे दिशेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमकां सगळो सकती दिला. सकत कोणाची? पवित्र आत्म्याची. अधिकार कोणाचो? जेजूचो. प्रेज द लॉर्ड. चलयता कोण? सर्वेस्वर बाप. प्रेज द लॉर्ड. तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे मुखांतर देव काम करते आसा. देखून पवित्र आत्म्याची कामां आमच्या मुखांतर संवसारांत दाखोवन तुमच्या खातीर आमकां देवान ह्या संवसारांत आपोवन हाडलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उत्पत्ती ग्रंथ सांगता 40 आनी 1 अध्याय 50 आनी 7 वाक्या. जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्सेस 57. जेनेसीस 41 वर्सेस 57. उत्पत्ती ग्रंथ 40 आनी 1 अध्याय 50 आनी 7 वाक्या. सगळ्या संवसाराचो लोक झुजा करची मोलादीक घेवंक वस्तू घेवंक इजिप्ताक आयलो. कित्याक सगळ्या संवसारांत दुखळ कठीण जाल्लो. कशें पवित्र आत्म्याक झुजेन सोंसले इतले पोरना सोल्ल्यांत ताणें सोंसले. ते गोश्ट कोणें सोंसून आसचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया. ताचे कितले कश्ट पळया. ताणें काल इतल्यांत सांगलें एक दीस स्वप्नान ताका पुरा पेंडयो सकला पडिल्ल्यो, एक पेंडी उबी आसली दिसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार तांणी अर्थ कान गेलो भावांनी आनी पुरा. आतां आमी पुरा पडोवन वयतले, वो मात्र एकलो उबे रावतलो, देखून आकात्तला गाडी काडया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पळया ताच्या बापायन जाकोबान ते तुजे भाऊ पुरा गेल्यात शेळयो सोरोंक, तुंय वचू तांचे ओट्टू खंय आसात ते पळय आनी ते पयस जावन येताना ते मांडावळ करतात पुरा हाका आमी जुशित्त मारया म्हणून. पूण रुबेन तसो बारीक फेवर आशिल्लो आनी रुबेन म्हणटा आमी ताका जुशी मारचे नाका, आल्या हांगा एक पट्टी बाय ताका घालया. ताचे अंदाज कितें, हे गेल्या उपरांत पट्टी बांदल्या ताका काडूंक. प्रेज द लॉर्ड. पूण पट्टी बायन घालता आनी पळोवन तितलें म्हणटाना फाऱ्यावेचे एक सैन तेणें जावन गुलामाक फकले व्हरून येता आसतना तांकां हाका तिसनान्याक विकतात. प्रेज द लॉर्ड. पोरण्या सोल्ल्यान जुजाक तिसनान्याक विकलो, नव्या सालांक जेजूक तिसनान्याक विकलो. नानी एकत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो पारेबागरसीन येलो, ताका सगळ्या इजिप्तांत दुखोळ पडल्या वेळार सगळ्या संवसारांत दुखोळ पडल्या. इजिप्तांत जाल्लें बेळें ताणें 3 वर्सांनी सगळें जमो करून दवरलें आनी ताका देवान पयलेंत कळीत आसलें. आनी सगळे त्या लोकांक, ताच्या बापायक, ताच्या भावांक, ताच्या कुटुंबाक सगळ्यांक 75 जाणां तांच्या कुटुंबाची पवित्र पुस्तक सांगता ताचे ससीन आयली आनी ताचे वस्ती करली आनी इजिप्तांत संतोश तांची वाडली तांचे तावन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तशी आयिल्ली 400 वर्सां थंय आसली ती संतत. 400 वर्सां उपरांत त्या गुलामगिऱ्यांतले सरस्वर देव मैजे मारिपाक परतेक फाटीं हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून झुजेक कशें देव उपयोग करता. किर्तनाच्या ग्रंथांत तुमी वाचल्यार सांगता झुजेक इतले कश्ट मेळ्ळे की ताका गोमट्याक अशें पोळ्यांक घाल्लें मदें दंपलो करून ताच्या आंगाचे शिरो आनी मांस वचोवन सगळीं गोमटेचीं हाडां दिसतालीं गाय. किर्तनकार सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताचे पांयांची संकळी घालून पांयांचे सगळे घाय जाल्ले, हाताक पुरा घाय जाल्ले, तितले कश्ट दिलो ताका जाल्यार देवान ताका सोडूं ना. प्रेज द लॉर्ड. एक फावटी आमकांय पळय कश्ट येतात, आमी फुरफुरता देवा सांगता इतले कश्ट म्हाका कित्याक आयल्यात. तुवें संतोश आसतना, तुका ग्रेस्त गाय आसतना, तुवें गम्मात मारतना देवा केदाळा विसरलें, इतलें म्हाका आस्तबदी कित्याक दिलें म्हूण तुवें कोणा विसरलें. विसरलें गे आनी कितें म्हणटा सोन विसरना कित्याक दिलें इतलें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पूण कश्ट येतना आमी देवाक विसरता. पूण झुजेन तशें कांयच सांगूना. पूण झुजे एक महान व्यक्ती जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी सगळे रुल्स ताणें केले. इजिप्त सगळें ताणें कितलीं वर्सां चलयलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर गांव तुका समिया जेसो. हालेलुया. तुज्या गांवांत, तुज्या कुटुंबांत देव तुका अशें उपयोग करतलो. सगळ्या कुटुंबाक बाचाव करच्या खातीर तूं एक बळवंत हातेर जावन देव तुका उपयोग करतलो. जर तूं देवाक तुजें जिवीत समर्पण करून दिताय जाल्यार तुज्या कुटुंबाक बाचाव करूंक, तुजें घराणें बाचाव करूंक एक आत्म नास जायनाशें तांकां राखून व्हरूंक देव तुमकां राखून व्हरतलो, सांबाळटलो आनी तुमकां यूज करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कोणीय तुमच्या कुटुंबाचे तुमचे सिने मागोवंक सांगात पुरपूर नाका. तुवें तशें केलें सांगा नाकात. जायत आमी मागता खंडीत. प्रेज द लॉर्ड. भरवसो दिया तांकां, भावार्थ दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक तुमी थंय पवित्र आत्म्या वरी जियेनात जावंक पुरो, पूण तुमी पवित्र आत्म्या वरी जियेतात न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उत्पत्ती ग्रंथ 40 आणि 5 अध्याय 3 वाक्य सांगता. जेनेसिस चॅप्टर 45 वर्सेस 3 ते अशें सांगता. देवाचें उतर पळया. मुखार आमी झुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव झुजे, म्हजो बापूय आनीक जिवंत आसा. पूण ताचे उजीर ताचे भाव भियान थरथरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. प्रेज द लॉर्ड. ताची वळख दाखयता पळय. तेजो नुसर झुजेन वळख दाखोवना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना वळख दाखयतना तांकां कितें करचें म्हण, कित्याक ताणें त्या भावाक जुशी मारले म्हण चिंतलें आनी सगळें तो मेला म्हण चिंतलें. बापायनी मेला म्हण चिंतलें. कित्याक एक शेलयेक कातन ताच्या रागात ताचे वस्तूर गुटलावन बापायक दिल्ले, आले तुजो पूत मेला, वस्तूर मात मेळ्ळा म्हणून जाकोबा सांगलें. पुरा संगती तांच्या मुखार येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांकां कितलें गिल्टी फिलींग जाता आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. एक पाटी आमी केल्ले सुखी देव आमकां दाखोवन दितना आमच्या काळजांत दिता अशें भोगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकांय भोगता अशें भोगता. भोगल्यार बारी बरें. भोगनातल्यांक जिवीत परिवर्तन जायना. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. आमी केल्ल्यो आदल्यो करून एक एक पाटी देव आमच्या उडासा काडटा आनी जायते त्या दळा आमी रडता जावंक पुरो. आमी कित्याक केलें इतल्या बऱ्या देवा, कशें आमी दुखयलें, कित्याक आमी अशें केलें, कित्याक म्हजे तावन अशें जालें म्हूण मस्त एके पाटी कळवळचें आसा आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देव आमच्या मारिफात काम करता, पवित्र आत्मा आमचे तावन काम करता. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 130 अध्याय 2 वाक्य, साम्स 133 वर्सेस 2 अशें आमकां सांगता. म्हज्या भावा आनी भयणी, पवित्र आत्म्याची कामां आमच्या जिवितांत चलते आसात, अजुनूय चलते आसात, आतांय चलते आसात आनी मुखारय चलतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. किर्तनाचो ग्रंथ 130 अध्याय. माथ्यार गेल्ल्या खाड्या वयल्यान व्हांवत्या आरोनाच्या खाड्या वयल्यान ताच्या आंगवस्त्राच्या गळ्या पर्यंत व्हांवत्या सुगंध तेला सारकें अभिषेक म्हाका आनी तुका केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आरोनाक एनोयंटींग करतना तितलें तेल वतलें की ताच्या काडा वयल्यान ताच्या वस्त्राचेर पुरा देंवून गेले आनी आरोन सगलो पवित्र आत्म्यान भरलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकांय तेंते एनोयंटींग दिला म्हज्या भावा आनी भयणी. आमकां देखून पवित्र आत्मा उडास करता, हे प्रत्येक आमच्या मती काडटा. हय एनोयंटींग तुका दिला. आज खंय आसाय तूं, खंयच्या परिस्थितीन तूं जियेताय, तुका दिल्ली पदवी कितें जाली, तुका दिल्लो अधिकार कितें जालो, कितें तुजो इतलो देवान मोग करून तुका राखून सांबाळ्ळें, इतलीं वर्सां सांबाळ्ळें, सगळें करून तुमकां देवान आज राखलां जाल्यार कितें केलां आमी. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत एक क्वेश्चन मार्क. आमी खंडीत जावन हाका जाप सोडूंक जाय. एका दळा खंडीत जावन येदोळ म्हणसर कांय सुम्या खातीर करूं ना जाल्यार संवसारा खातीर कांय तरी करूं ना, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या समाजा खातीर, आमच्या फिरगजेन, आमच्या वाड्यान कांय तरी बरीं कामां करूं ना जाल्यार आसतना आमी सुरू करीचें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमी पवित्र आत्म्या मारिफात जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून पवित्र पुस्तकांत आसल्या त्या कशें रुताक पवित्र आत्म्यान चलयलें आनी कशें ती जैत जोडटा संवसारांत, कशें ती एक राणी जाता, कशें आपल्या पुता मारिफात ती जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक सोडवून एक तयार केल्ली ती स्त्री जाता. म्हज्या भावा आनी भयणी, तशेंच आज म्हाका आनी तुकाय खंयच्या मनी एका उद्देशा खातीर ह्या संवसारान देवान धाडलें आसा. तो उद्देश जारी जावंक आसा आनी हांवें आनी तुवें देवा सांगता मेळून आमी करूंक आसा. तो उद्देश जारी करूंक देवाक महिमा दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी रुथा बरी जावया, एस्तेरा बरी जावया, जुडिथा बरी जावया, नहोमी बरी जावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 4 जाणां स्त्रियांकी पवित्र आत्म्यान चलोवन व्हेल्लें आनी आज आमकां हर एकल्यांक वत्त पवित्र आत्मा आमच्या कुटुंबांत आमकां चलोवन व्हरोन दी आनी जायत्या वायटांतावन अवघडतान आमकां तो निवारून दी आनी आमच्या जिवितांत बरी भलायकी आमकां दिवन, समाधान मतीक दिवन आमच्या कुटुंबांत देवाचें हजरपण सदांच आसूं दी आनी सगळे आमी मागण्या वरवीं आमची कुटुंबां सगळीं आमी बाचाव करया. संवसारा खातीर मागया, देश खातीर मागया, ह्या जगा खातीर धर्मे खातीर आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड.